येवकार तुमकां आमी आसा सत्तरींतल्या नगरगांव पंचायतीच्या माळोली ज्या गांवांत आनी तुमी म्हणजे फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर एक कादय ती म्हणटा जेल म्हणटा पोर्तुगीज टायमा वयली हांगासर आमचे गोंयचे म्हणल्यार सत्तरीचे खुबशे स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले खूब कश्ट घेतले तांकां हे जेलींत हांगासर तांकां कादय तांकां सजा भोगची पडली अशें खुबशे हांगासरले आसा केळकर काकाय आशिल्ले तांकां तेंचे आमकां नांव खबर आसा जे जेल आहा ती तेचें नांव आशिल्लें पोस दो कोदा फुडें गेल्या पळय कोदार म्हणून गांव लागता सो पोस दो कोदार म्हणून हांगा चॅक पोस्ट तेंचो पुलिसांचो पोर्तुगीजांचो आनी कितें जर कोणी जर केलें जाल्यार ते हांगा हाडून ह्या जेलींत ते लोकांक घालताले आनी तेंचेर अत्याचार करताले सो अशा तरेचे वाळपयच्यान जवळपास माळोली गांव 10 किलोमिटराचेर आसा. माझे बाबा स्वातंत्र्य सैनीक आसले आणि स्वातंत्र्या खातीर तेंच्यांनी बरेचशे काम केलें. मेन म्हणजे ते स्वातंत्र्य जावचें ह्या खातीर मेन काम करताले ते पत्रकां वाटपाचें. आमच्या हांगातले एक 10व्या भागाचे एक 4-5 जण स्वातंत्र्य सैनीक मेळोन ते रातचे कोणाच्या तरी घरा कडेन बसोन ठरयताले आज कितें करुया आज खंयच्या भागाक पत्रकां वाटुया अशें ठरोवन ते पत्रकां वाडटाले. अशें हे करता एक ना म्हटल्यार तरी एक 10 वर्सां केले तेंच्यांनी आनी मागीर करता करता कोणी तरी तेंची अशी कागाळ केली म्हणजे कंप्लेंट केली की हे अशें अशें पत्रकां वाडटा आनी हेंच्या पोर्तुगीजाच्या विरोधान. मागीर तांकां अटक जाली. अटक केली आनी हांगा कावळ्याच्या पाण्यार पोस्तार म्हणटा थंय माळोले थंय तांकां हाडून कादयन घातले आनी तांकां बरेचशे मार घातलो. त्यो तेन्ना पालमुत्र्यो म्हणून कितें तरी आसताले तेंच्यांनी बडयले आनी मागीर तांकां जेवताना भोट म्हटल्या उपरांत तांकां खबर आसलें की मांसाहार ते खावपाचें ना म्हणून नुस्तें भरोवपाचें मांस भरोवपाचें. पूण म्हाज्या बाबाक बऱ्यापैकी ती पोर्तुगीज चवथी शिकल्या कारणान तांकां कळटालें ते पाखले कितें म्हणटा हें कळटालें आनी तांकां प्रत्युत्तर दिवपा खातीर तें मातशें तांकां सोंपें वयतालें. तेन्ना हांगासर ते ह्या बिल्डिंगेंत तांकां ते पोर्तुगीज पयलींचे हांकां आनी तांकां शिकयताले देखून जे आमकां पोर्तुगीज भाशा हय पोर्तुगीज भाशेन पोर्तुगीज भाशेंतच शिकय दिसताले तांकां काय आमची भाशा तेन्ना कळना जाय न्हू. सो हेच बिल्डिंगान रावताले ते हय हेच बिल्डींग गोविंदभट घडगाडे गोविंदभट म्हणून गोविंद भाई म्हणून आसला श्रीरामाक वळखात तुमी तो तेजो बापूय तो मातसो हुशार आसलो तो सदांच तांकां हांकां 5 जाणांक घेवन तो थंय गेलो वाळपय हांवें तांकां सांगलें आतां तुमी चला म्हणलो तुमच्या राज्यात आमी आमच्या राज्य करून समर्थ आसा आमच्या राज्य आमी करता हय हे वयर नाटा आमी आमच्या राज्य करून आमी समर्थ आहा तुमी आतां चला तेजो मातसो लागा उरता तेन्ना म्हणून तुमी चला 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 आतां आमी आमच्या राज्य करूं समर्थ आसा आमी आमच्या राज्य चलयता अशें तांकां सांगलें वो तेजेर पुरतच बगल्या धरले ते वळयल्या भितर बळयल्या तांकां हय 10 जाण आसले 7-8 जाण तरी आसले. आतां हांगा ते अजून आसा ते ना आतां तेजो कोणूच ना एकूय ना सगळे जाले तेन्ना ते जाणटे न्हू. आमकां पयलीं कितें खबर नासलें हांगातले आमी अशे रस्त्यार ह्या सायडीकच तेका रस्तो आहा त्या रस्त्यान आमी डेली गाडयो घेवन वयताल्यो पूण आमी अशें आयकताले की पोर्तुगीज टायमाची बिल्डींग अशेंच म्हणटाले बिल्डींग मोडलेले आहा म्हणून कोण केन्ना थंय येयनासले कितें ना कांय ना पोर्तुगीज टायमाची बिल्डींग म्हणून इतलें आयकताले. पूण जाणट्यांक कडसून आतां आयकलें की ह्यो पोर्तुगीज टायमाची बिल्डींग आसा पळय तितून बरीच हिस्ट्री आसा. जाणट्यांनी आमकां सांगलेलें आसा की पयलीं पोर्तुगीज हांगासर पयलींच्या लोकांक आमच्या जाणटेल्यांक टॉर्चर करताले हांगा तांकां तेंची जेल आसा तेंची एक हॉल आसा तेंचे फाटल्यान हे पळय क्वॉर्टर्स आसा पोर्तुगीजाचे ते क्वॉर्टर्सान रावताले. हे आमकां जेन्ना जाणट्यां कडेन आमी विचारलें तेन्ना आमकां कळ्ळें पूण नाजाल्यार आमी अशेंच बेश्टेच पोर्तुगीज टायमाची बिल्डींगेन म्हणून हें करताले. पूण जो पर्यंत तेतून आमी ह्या बिल्डींगेचे हितून डीप वचना पोर्तुगीज टायमाच्यो तो पर्यंत कितें कळचें ना. सो आमकांय बीन कांय खबर नासली पूण आतां जेन्ना आमी जाणट्यां कडेन चवकशी केली तेजे वरसून आमकां कळ्ळें की ह्या बिल्डींगांनी बरीच पोर्तुगीज टायमाची बरीच हिस्ट्री आसा. सो ती हिस्ट्री जर सगळ्यांच्या मुखार येवंक जाय नाजाल्यार आमच्या फाटल्यान भुरगे आहा तांकां कळोंक जाय तेंचे कडेन उरोंक जाय ती
जाल्यार ही बिल्डिंगांची रिपेरिंग ना जाल्यार कितें तरी करपाची गरज आसा. काही महिन्या पयलीं हांगासर जे आर्कोलॉजी मिनिस्टर सुभाष वैसर तेंच्यांनी हांगा विजीट केल्ले. बट एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हे लोकांनी हांगासर खूब लोकांनी हाल तेंच्यांनी सहन केले, पोर्तुगीजांनी तांकां त्रास केले. एक्चुअली हे पळयत जाल्यार आमच्या युवा पिढी कळपा खातीर तेंच्यांनी रिस्टोर करपाची गरज आसली. कारण ह्या लोकांनी स्वातंत्र्या खातीर खूब मोठी भर दिलेली आहा. हे पळयत जाल्यार खूब रानांत भितर पडटा. फुडें गेल्यार परत साठारा गांव मेळटलो. सो अशा भागात त्या टायमार पोर्तुगीज पावून लोकांचेर अत्याचार करताले. सो ही हिस्ट्री आहा ती भुरग्यां पर्यंत पावपाची गरज आशिल्ली. सो सुभाष वैसर गेले फावट तेंच्यांनी सांगलेलें की हे रिस्टोरेशन करतले, बट अजुनूय कोण कितें हालचाल जाली दिश्टी पडना. एक्चुअली पळयत हांगा तेंचे क्वॉर्टर्स आसा रावपाचे त्या टायमा वयले. आनी ही जी कादय आसा, जी जेल आहा ती 1932 बिल्ड केली म्हणून थंय अजुनूय तेचो बोर्ड आसा. सो अशा तरेचे जे तेंच्यांनी हांगा बिल्डींग, तेंची रावपाची बिल्डींग आसा, तेंची किचन पयलींचे, तेंचे बेडरूम सगळे वेवस्थीत त्या टायमार केल्ले. सो हे रिस्टोर करून आतांची युवा पिढी दाखोवपाची गरज आहा की त्या लोकांक कितले अत्याचार केल्ले हे आतांच्या पिढीक दाखोवपाची गरज आहा. ताका लागून सरकारान रिस्टोर करची अशी आमी मागणी करता. स्टुडंटा खातीर माळवली 70च्यान रुपेश रावत.